नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरांपली पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। शेल्डेच्या बेकायदेशीर बांदकाम विरोध करीत थळाव्यांनी पंचायतीचेर वेलो मोर्चा। गोय शिक्षण संचालनालय आणि इंडियन पेडियाट्रिक संघटनेन केली कबलात। संकल्प संपूर्ण स्वात उपक्रम राबोवपा खातीर करतले काम। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली माहिती। म्हापसा शारांत नेमिल्ले पे पार्किंग वाले लोकांक नाडटात। थारायिल्ले मॉल खोडून तांचेर भलतेच मॉल लावन चल्ला गुड्डुल्या सावाचो कारभार। वास्को शारांतली बेकायदेशीर चिकन मटनाची दुकानां बंद उडयात। चिकन मटन सेंटराच्या संघटनेची मागणी। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ध्वनी प्रदूषणाविशीं कोर्टान सादर केलो अहवाल। सोमाराक जातली फुडली सुनावणी। आनी गांव काबार करपी उदरगत जायच कित्याक म्हणटात वेळसावचे लोक। मुख्यमंत्र्यान काडचो उपाय, केली विनवणी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। कुडचड्या मतदारसंघातल्या शेल्डे वाठारांतल्या थळाव्या लोकांनी पारंपरीक पाय वाटेचेर बेकायदेशीर बांदकामाक विरोध केलो। पुराय वाठार एकठांय येवन शेल्डे पंचायतीच्या मुखार मोर्चा घेवन गेले। उपरांत बेकायदेशीर बांदकामाचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। देखून कायदेशीर कारवाय करतली अशी हे वेळार शेल्डे पंचायतीच्या सरपंचान सांगले। ते इलिगल आसा काय ना की ते जोपर्यंत आमी टेक्निकल पर्सन थंय हाडून हें करची ना, इन्स्पेक्शन करची ना, तोपर्यंत आमकां तें इलिगल आसा काय की तें कळची ना। कित्याक आमी काय टेक्निकल जावपाक शकना। आतां अशें जर कित्याक परत लोकांची तीच मागणी आसा की थंय कितें तरी इलिगल चलता। ते प्रमाणे आतां तांकां आश्वासन दिल्लें आसा की आमी लिगल एडवायस घेवन जें पळय लायसन दिल्लें आसा तें आमी लिगल एडवायस घेवन तें स्टॉप करतले। आनीक ताका टेक्निकल पर्सन हाडून थंय इन्स्पेक्शन करून ते लिगली आसा काय इलिगल आसा हे डिसिजन जातलें। प्रोटेस्ट हो आमचो थर्ड प्रोटेस्ट ह्या नवी मोड्डी शेल्डे पंचायतीचो सर्वे नंबर 25/13। फकत इश्यू आहा कितें, एक बिल्डर जो डॉमिनिक फेर्नांदीस एक्स मिनिस्टर तो आमचे वाटेर बिल्डींग बांदता आनी गेली ती 6 वर्सां आमी हो ट्राय कोताय आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक, पूण पंचायत आमकां ह्या हितूंतली आमकां सोडोवपाक आजून जालना। आनी आतां जेन्ना आमकां इतली वर्सां हो पेंडींग इश्यू आसलो जे आमचे रस्ते ब्लॉक केले ह्या बिल्डिंगेन, आतां हे 7 जाण पंच मेंबर एकठांय जाताय आनी कोरम करून त्या बिल्डराक लायसन पास कोताय। सो तेका लागून लायसन पास केलें आनी गेले ते फाटी 5 तारखेर आमची ग्रामसभा जाल्ली। थिंग होगोत आमी सांगलें आमचे पयलीं रस्ते सॉल्व कराय आनी ताचो प्लॉट आहा तो डिमार्केट करून जाल म्हणटरी ताचें काम स्टार्ट जावं दिया म्हणून। पूण ते आमचें ओवरऑल केलां, काम स्टार्ट केलां, पूण आमचे प्रॉब्लेम तशेंच उरलां। गोय शिक्षण संचालनालय आणि इंडियन पेडियाट्रिक संघटनेन आयज मुख्यमंत्री तथा शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हजेरीत संकल्प संपूर्ण स्वात उपक्रम राबोवपा खातीर कबलात केल्या। केंद्र सरकाराच्या फिट इंडिया ह्या उपक्रमा वरवीं गोंयान संकल्प संपूर्ण स्वास्थ ही मोहीम गोंयभर चालीक लायतले। प्राथमीक शाळा, माध्यमीक आणि उच्च माध्यमिकाच्या विद्यार्थ्यांक व्यायाम, डायट तशेंच मानसीक भलायकी कशी नियंत्रणात दवरची ताचे प्रशिक्षण ही संघटना विद्यार्थ्यांक, पालकांक आणि शिक्षकांक लेगीत दितली अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिली। अंडर फिट इंडिया कॅम्पेन ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हांच्या संकल्पनेतलो संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य हो कार्यक्रम आज डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन
आणि इंडियन पिडियाट्रिक्स अकादमी हांच्या संयुक्त विद्यमानात आम्ही गोंयांतल्या समेस्त सगळ्या प्रायमरी पासून सेकंडरी आणि हाय सेकंडरी पर्यंत हो कार्यक्रम राबयता. आमच्या मदीं आमचे सेक्रेटरी एड्युकेशन, डायरेक्टर एड्युकेशन आणि डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनचे बाकीचे सगळे स्टाफ हांगासर आसात. इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्स हांच्या वतींतल्यान डॉक्टर किंजावडेकर, डॉक्टर धनेश वळवयकर, डॉक्टर गांवकर आणि पिडियाट्रिक्स अकादमी ऑफ गोवा टीम तांचे दोतोर सगळे हांगासर हजर आसात. तांच्या आयच्या घडीक हांव स्वागत करता आणि म्हाका खूब खोस भोगता म्हणजे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन सायनिंग द MOU विथ द इंडियन पिडियाट्रिक ऑफ अकादमी फॉर द संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य ह्या कार्यक्रमा खातीर आमी हो आज MOU सायन केला. डॉक्टरान आणि डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनान एक्सप्लेन केला त्या प्रमाणे स्टुडंट्स, पेरेंट्स आणि टीचर्स ह्या तिगांच्या खातीर प्रॉपर नॉलेज फुडाच्या बाबतींत दिवप, डायटाच्या बाबतींत दिवप, आमी म्हणटा फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस हाच्या बद्दल दिवप हे गरजेचें आसा. आणि ताकाच लागून वेळच्या वेळार इंडियन पिडियाट्रिक्स ऑफ अकादमी हांचे दोतोर्स आमच्या सगळ्या टीचरांक ट्रेन करतले, स्टुडंट्सांक एक्सप्लेन करतले आणि पेरेंट्सांकूय एक्सप्लेन करतले कितें बरें आसा, कितें खावपाक जाय, कशें खावपाक जाय आणि केन्ना खावपाक जाय हे. त्याच बरोबर आमी म्हटलें की दोतोरान आतां सांगता आसतना एप्रॉक्सिमेटली सर्वेंतल्यान आमी म्हणटा की मोर दॅन 1.5 crores ऑफ द चिल्ड्रन्स बिलो 14 years आज वेरियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजीस म्हणजे डायबिटीज, हायपरटेन्शन सारखे डिजीजीस दिसपाक लागलेले आसा. कोरोना पेक्षा हे चड डेंजर आसा. म्हणून म्हाका दिसता तेंच्यांनी म्हटलां की हे पॅन्डेमिकाच्या पेक्षाय चड डेंजर आसा, फुडच्या पिढीची वाट लागपाक शकता. म्हणून तर आमकां आतांच अलर्ट जावपाक जाय. दीस इज अ अलार्मिंग स्टेज फॉर अस. आणि गोंय सरकारान ताकाच लागून इंडियन पिडियाट्रिक अकादमी ऑफ फुडलो विचार करून ही स्टेप्स घेता आणि म्हाका निश्चितच खात्री आसा आमी इंडियन पिडियाट्रिक्स अकादमी हांच्या बरोबर आमच्या पुराय म्हणजे फ्रॉम द 3ऱ्या वर्सा पासून त्या 14 वर्सां पर्यंतच्या भुरग्यांक सगळ्यांक व्यवस्थीत रित्या फिट दवरपा खातीर टीचर्स, पेरेंट्स आणि स्टुडंट्स ह्या सगळ्या खातीर फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस आणि डायट हाजेर टायम टू टायम गायडन्स आणि टायम टू टायम ट्रेनिंग ही तांकां दिली वयतली. म्हापशां बस स्टँडा लागसारच्या पार्किंग लॉट वापरपी लोकांक पे पार्किंगवाले नाडटात अशें म्हणीत म्हापशेच्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. पे पार्किंगाच्या पावते वयले मॉल खोडून थंय सुबेज दर घालून लोकांकडल्यान पयशे घेवपाचो प्रकार चलिल्ल्याचें एल्विन मास्करेनस ह्या नागरिकान सांगलें. अशी फटवणूक जाता देखून ह्या पे पार्किंगाच्या मॉलाचे बोर्ड जाग्या जाग्यार लावचे जेणे करून लोक दर विशीं सादूर जातले अशी मागणी लोकांनी केल्या. A consumer, I regularly use Mapsa parking areas. Today I had some work here. I was here by around 3 p.m. and when I came to park my car, the board was not immediately visible to me. So I asked the parking attendant. He told me first 50 rupees. I was shocked. I said 50 rupees for parking. He refused to tell me what is the minimum rate. I kept asking him. Then I happened to come and see the board. When I saw the board, I saw on the top it says 50 rupees for 4-wheeler. And then the second last line, it says 25 rupees. When I showed him that, he started to tell me, it is half rate if you want from. I said, why are you giving me the maximum rate first? As a consumer and under the Consumer Protection Act of 2019, I am supposed to be informed. I have a right to information. So after that, he issued me this ticket for 4-wheelers, parking fee rupees 25. And he had not even put the time on it. I asked him to put the time for me. Then he put the time on it. There's no vehicle numbers showing. Also, over here it says valid up to 5 hours. There is a discrepancy between the ticket and the board. The board is saying 4 hours for 25 rupees. He's saying this is to your benefit, it is okay, good. But I am saying, why is there a difference between 5 hours here and 4 hours there? There should be, and the information should be clear and it should be the same as per the ticket, as per the board. It is a 4-wheeler, a car, yes. Hence I took a ticket of 25 rupees for 4 hours. I paid 25 rupees upon insisting. But he did not disclose that information to me in the beginning. वास्को वाठारांत घे म्हणून बेकायदेशीर चिकन मटण सेंटरां आसात ती ताबडतोब म्युनिसिपालिटीन बंद करची अशी मागणी वास्को मार्केटांतल्या चिकन मटण सेंटर असोसिएशनान केल्या. आमी जाय ते सगळे परवाने बाळगून सुद्दां आमकां गिरायक ना.
आमचे गिरायक ह्या परवानगी नाशिल्ल्या दुकानांक वता अशी तिडक ह्या असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी उक्तायली. अभी वास्को का ये शॉप्स है और बायना में भी म्यूनसिपालिटी मार्केट का शॉप्स है, 2 शॉप्स है. तो हम लोग उनको रेंट पे कर रहे हैं और हम लोग को भाड़ा भी उन्होंने बढ़ाया है. हम लोग फूड एंड ड्रग्स को पैसा भरता है, हेल्थ का हमारे पास लाइसेंस है, गोवा बोर्ड पॉल्यूशन का लाइसेंस है. तो सब हम लोग ने और हम लोग ने अच्छा शॉप रखा है, हाइजीन रखा है एकदम, सब पानी वगैरह सब सिस्टमेटिक हम लोग ने रखा है. लेकिन इसके अलावा जो है हम लोग को बिजनेस कुछ नहीं है. बायना मार्केट हुआ और वास्को मार्केट में कुछ बिजनेस नहीं है और इनलीगल शॉप इतना खुला है कि हम लोग को वहाँ से पब्लिक कोई आता नहीं. बायना में हमारा म्यूनसिपालिटी मार्केट है और मांगूर में इतना शॉप्स है कि वहाँ का एक ग्राहक नहीं आता है. तो हम लोग क्या बिजनेस करेगा और क्या रेंट पे करेगा म्यूनसिपालिटी को. तो म्यूनसिपालिटी से हम लोग का रिक्वेस्ट है कि वो हमारे बारे में सोचना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि जैसा चेयरपर्सन है लियो और हमारा MLA है दाजी, उनको सोचना पड़ेगा कि मार्केट को कुछ ऐसा करके दे पब्लिक मार्केट में आए और ये जो इनलीगल शॉप्स है सब बंद होना चाहिए. हांव बी हांगा एक चलयतालो एक शॉप, तेन्ना बरें चलतालें म्हाजें बिजनेस. जे केन्ना ही शॉपां जाली तेन्ना सुद्दां आमकां बिजनेस कांय ना, तेणें हांवें बंद केलो आनी शॉप तसोच दवरलो. तुझं डिमांड किती आहे किती आतां आमचें डिमांड इतकेंच आहा, आमी हांगा सारकें क्लिनींग हेल्थाचें जावं क्लिनींग टायल्स बी सगळें क्लीन करून दवरला. थिंगा शॉपां विकता चिकन ते कांयच क्लीन ना, हायजीन ना. आनी सगळे वास्कोभर प्रत्येक जाग्यार ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता आमचे MLA जावं राजेश सालकर, आमचे CM चीफ ऑफिसर, तांकां लिवक सांगता की हे आमकां लागून मातशें कितें तरी इनिशिएटीव घेया. कित्याक सगळे कडेन घातलेले आमचे सगळे चिकन मार्केटवाले तांकां कांय धंदो ना, भाडे भरता ते काय ना, कामाक लोक आसा. हांगा थिंगा चिकन मेळ्ळें हांगा कोण येतलो. ताका लागून रिक्वेस्ट करता तांकां जाल्यार भितर खंय जाय एडजस्ट करा, एक कडेन मार्केट करा. चिकन एक कडेन मेळपाक जाय, हांगा थिंगा मेळ्ळ्यार गिरायक येवचो ना. तर म्हाजें रिक्वेस्ट आनी व्हडलो उपकार आमकां MLA हांव चड रिक्वेस्ट करता ते आमकां मातशें हेल्प करचें. दर्यावेळेर जावपी ध्वनी प्रदूषणा विशींची केशीची सुनावणी सोमार मेरेन तहकूब केल्या. बिरेस्तारा हे विशींची सुनावणी जाली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पुलीस तशेंच उपजिल्लोधिकाऱ्यान आपलो अहवाल कोर्टात सादर केला. दर्यावेळेर तांतयां घालपाक येवपी ऑलिव्ह रिडले कासवांक व्हडल्या आवाजांतल्या संगीताचो त्रास जाता. कांय वेळार हे कासव तांतयां घालचे पयलींच दर्यावेळेर पांय लावन परत वतात. हे विशींची केस कोर्टान चालू आसा. आज हियरिंगा रिपोर्ट फायल केले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आणि पुलीस आणि डेप्युटी कलेक्टरान CRZन फायल केल्ले. सो कितें म्हणलां की ते ओकियोचे स्पेसिफीक हें दिल्ले आनी ओकियो आदोगाद आर्ग्यू करतालो सांगपाक की इट्स नॉट फॉलोइंग विदीन टर्टल नेस्टींग सायट ऑर विदीन द झोन ऑफ टर्टल नेस्टींग बफर झोन. सो म्हूण आनी ते सांगताले की राती म्युजीक वाजोवना म्हणून. सो हांवें कोर्टा पासून दाखयलें की तेंगे एडवर्टिजमेंटा प्रमाणे ते 4 पासून बंद जातले तेंची पार्टी. सो म्हण एनीवे कोर्टान आतां मंडे हियरिंगा दवरला आनी नो मॉडिफिकेशन ऑफ दी ऑर्डर एज ऑफ नाव आनी दॅट ऑर्डर स्टँड्स. नो हियरिंग ऑफ दीस केस वील बी ऑन मंडे. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून वेळसावच्या लोकांचेर हावळ आयला. रेल्वे प्राधिकरण कोणाचें आयकून घेना. तांणी मनमानी कारभार चलयला. रेल्वे रुळाच्या मार्गान येवपी व्हाळ पुरोवन उडोवपाचें काम चल्लां. थळाव्यांचो हाका विरोध आसा. सरकारान आमचें म्हणणें आयकून घेतलें जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार आमकां कोर्टांत वचचें पडटलें अशी शिटकावणी ऑलांसियो सिमोयशान दिल्या. बॉडीज आमी पुरोवन घातले जाल्यार गांवचे लोक हाचे हालत कितें जातली ह्या पावसान. त्या भायर आतां एक मेजर ट्रिब्युटरी पळय आसा ती आतां ही पुरयता. उदकाचे पयले दांदोड जाता थिंगा आसा, म्हादय डायवर्ट जाली ती जालीत. आतां उरलेले ट्रिब्युटरीज आहाय ते आमी डायवर्ट करून काबार करपाचे म्हळ्यार लास्टाक गोंयकारांक धुल्लो हातले ते हातलेत, घरां वयतली ती वयतलीत, जागो वयतलो तो वयतलोच, उदकारूय पादेशीर जावन मरपाचें. पूण हांव सरकाराक मागता की हे इशू पळय हा गंभीर आसा. कोर्टान डायरेक्शन दिलेलें आसा की हो प्रोजेक्ट कृष्णापट्टणम पोर्टान वचो. आमी डेव्हलपमेंटाचे विरुद्ध ना, पूण डेव्हलपमेंटाचेर सगळे जाण काबार जाता. सरकाराकूच फायदो ना. सरकाराक
जे लोक रावता तांकांच फायदो ना वो डेव्हलपमेंट कित्याक जाय आमी कोर्टान म्हणला कृष्णापट्टनम पोर्टा वचो कृष्णापट्टनम वचा तुका काय आता परमिशन काय मेळचें ना तांकां बांदपाक परत मोले घाटा वेस्टर्न घाट जो युनेस्को सायट आहा तो कित्याक काबार करपाक सोदता सो आमी परत सीएमाक ऑनरेबल सीएमाक प्रमोद सावंताक विनंती करता की जे मुद्दे आमचे फेस करता ते राउंड टेबलाक सॉल्व करुया आनी आमी तुका दितले इनफॅक्ट वी हॅव मेट इन द पास्ट पूण काय फॉर वॉट रिजन्स वी डो नॉट नो वाय द गव्हर्मेंट नॉट लिसनिंग हेच्या पयलीं एज्युकेशन जायनासलें गोंयांत हेच्या पयलीं कितले सरकार येयले कितले सरकार गेले पूण पूण लोकांचे जे हें आशिल्लें ऑब्जेक्शनां आसा म्हाका दिसता सगळ्या सरकारांनी आयकलेलें आसा पूण हें सरकार जे हुकुमशाही सायडीक वता हें डेमोक्रेसीक बरें ना आमदार जी तारोलकरा आड दाखल केल्ले जमीन हातासपाचे केशीची सुनावणी 27 मार्चा मेरेन तहकूब केल्या जमीन हडप प्रकरणाचो तपास करपी SIT 27 मार्चाक आपलो अहवाल आयोगाक सादर करतली one-man commission headed by the retired justice, which is hearing the land grab cases in Goa, has today adjourned to Monday, the 27th of March. The further hearing on the complaint filed against Mandra MLA Jeet Arolkar, who has grabbed land at in Mandre, in Dargal at measuring 1,48,000, of which Mr. Rahul Kalap is one of the co-owners. The SIT was supposed to file its affidavit on the investigation. So the SIT has sought time. So the justice has adjourned the matter to Monday the 27th, when we will have a right to cross-examine the IO who is doing this investigation against Jeet Arolkar. Our whole case before the commission is that the police and the SIT are together dragging their feet in this investigation just to shield Jeet Arolkar, who happens to be a MLA supporting the ruling government. Jeet Arolkar is also the chairman of the Goa Housing Board, and it has been our case. We have already filed a detailed affidavit to that effect, that he has misused his political power and got officers to support him in all this illegality. In fact, the officers, revenue officers in Dargal, are fully responsible for this land grab because they have acted as facilitators to help Jeet Arolkar grab all this land. चडांत चड जमनी लागवडी खाला हाडात अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायन शेतकारांक आवाहन केलां उदकाचो उणाव भासचो ना उदका पुरवणी खातीर सरकारान पावलां उबारल्यात हें तुमकां येवपी काळांत दिसून येतलें सध्या 200 हेक्टर जमीन लागवडी खाला आसा आनीक 300 हेक्टर जमीन लागवडी खाला हाडपाचो यत्न चालू आसा अशें सुभाष फळदेसायन सांगलें शेतकारांनी आपली जमीन पडींग दवरची न्हय जाता तितली शेतीची लागवड करची अशेंय तांचें म्हणणें मलकर्णे गांव तसो शेतकरी प्रधान असो गांव आसा ज्या गांवांत भितर अनेक वर्सां शेतकरी काबाड कश्ट करून हांगा एक ग्रीनरी फुलयतात आनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तयार करतात आनीक स्वताच्या श्रमाचेर आयज आपलें प्रोडक्शन करताले आनी तांकां सहाय्य करपा खातीर आयज येदो व्हडलो हो प्रोजेक्ट हांगा जाल्लो आसा प्रोजेक्टाची कॉस्ट सादारण 30 कोटी रुपया जाता म्हणूनच आमी सगळ्यांनी जबाबदार नागरीक ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आपल्यो जमनी आसा त्यो अश्योच पडंग दवरनासतना पडीक दवरनासतना आमी परत एक फावटी हे जी कमांड एरिया आसा इरिगेशन फॅसिलिटीज आसा जाय ती आमी एक्सटेन्शनूय करुया हांव 2 फावटी ह्या शेतकऱ्यांक घेवन बसलो एग्रीकल्चर ऑफिसराक बरोबर घेतले आनी हांवें मागलें आसा की आमच्या सगळ्या इरिगेशन डिपार्टमेंटाचे आनी एग्रीकल्चर ऑफिसर ZDO आसतले हांचे कडेन मागलें आसा की सगळ्या शेतकऱ्यांचें लिस्टिंग करात ही जी जमीन आसा ह्या जमनीचे मालक कोण आसात जावं रोवपी कोण आसात आनी एकठांय करात तशेंच आतां विजय सरदेसायन सांगलां तशें ज्याचे कडेन शक्ती ना किंवा ज्याचे कडेन उमेद ना शेत करपाची पूण खूब व्हडली जमीन आसा जाल्यार ती कोणाक तरी दिवया सरकार इंटरफेरन्स करतले सरकार एक स्कीमूय करतले सरकार एखादे वेळ कायदे बदलतले ज्या जमनीचेर पिकावळ घेता कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगा भितर तुमी त्या जमनीचेर अधिकार सांगपाक जायना
अशे तरेचे प्रोविजन कायद्यान भितर करून हे जमीन लागवडी खाली हाडपा खातीर ताका लीज आउट करपाक जाता. सो कसेल ताची जमीन हो कायदो लागना जावपा खातीर तातूंत भितर कायद्यान भितर प्रोविजन करुया. पूण हे उदक जर इतके मोठ्या प्रमाणात मेळटा 40 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया ओलिता खाली येवपाक शकता. 400 म्हाका दिसता 450चे तुमी प्रोविजन केल्ले आसा. म्हणजे आमी जेन्ना 1 सेकंदाक 500 लिटर म्हणटात तेन्ना 1 मिनटाक 3 टँकर आणि 1 वराक 200 टँकराचे उदक आमी हांगा लिफ्ट करपाक आनी सप्लाय जाता. म्हणजे इतके मोठ्या प्रमाणात आमकां शेतान भितर हें उदक 1 मिनटा भितर सारखे 200 टँकर जर वारयले जर जाय तितकी उदक जाता 1 मिनटा भितर. म्हणजे तुम्ही अंदाज करात की उदक तुमकां केन्ना कमी पडचेच नाही हांगा. आमी तयारी करपाक जाय की ही कशी आमी लागवडी खाली हाडटले ते. पोरण्या गोवा युनेस्कोच्या संरक्षीत सुवातेर आशिल्ल्या बेकायदेशीर बंगल्या आड आमी दिल्लीत वचून जंतर मंतर निषेध केलो. हे विशीं पीएमओ राष्ट्रपती हांकां निवेदन लेगीत दिलां. आयज गोंयकार डबल ट्रॅकिंग म्हादय तशेंच व्हड प्रमाणात दोंगर कापणी अशा हेर समस्याक विटला आनी हाचेर सरकार ओगी आसा अशें म्हणीत समाज वावुरपी शंकर पोळजीन आनी आपाची फुडारी प्रतिमा कुतिनोन तिडक उक्तायली. इट इज प्रोटेस्ट करता पळय कितें प्रॉब्लम आसल्या खंयचे स्टेटींतले कितें आसल्यार लोक थंय वचून प्रोटेस्ट करता आपली व्यक्त करता की निशेध करतात म्हणून. आतां जाली फाटलीं 3 वर्सां सगळ्यांनी पळयल्ली आसा. फाटलीं 3 वर्सां ही एक खोपूट आशिल्ली. एक खोपूट आशिल्ली नाल धरपाची धाकली हुपटी जी आशिल्ली ती आयज कशें कितलो व्हडलो 800 स्क्वेअर मिटर्साचो बंगलो हांगा कन्स्ट्रक्ट जावन आयलो आसा तो. आतां हेजेर कोणीय गोंयकार सांगतलो खंयचोय बारीक सामान्य गोंयकार सांगतलो की एक समज घरात एक्स्ट्रा रूम काडपाक जाय जाल्यार तांकां कितलो त्रास जाता तो. तांकां पंचायत कितली नाचयता ती TCP कडल्यान परमिशन घेवपाक कितलो त्रास जाता तो. पूण हांगा जी NC शायनाम आशिल्ली बीजेपीची सेंट्रल लिडरान ती घेवन येदो व्हडलो बंगलो कन्स्ट्रक्शन करून आयज 3 वर्सां जाली. तुवें पळयल्यार स्ट्रक्चर इज रेडी. बट हितून एक सांगपाक सोदतां जेन्ना कन्स्ट्रक्शन चलतालें बोर्ड जालो तेन्ना इवन ओल्ड गोवाची पंचायतीन ते डिमॉलिश करचे म्हणून ऑर्डर इश्यू केली. पूण ताजेरय कांय जावना. सिटीजन्स सोशल एक्टिविस्ट हे 240 डेज चेन हंगर स्ट्रायकाचेर गेले पूण सरकाराचे दोळे उक्ते जावना. म्हणून आमकां दिल्ली वचपाक पडलें so that we can send a strong message to the entire world that what BJP Sarkar of Goa is doing. आमी हाजेर निशेध करता कारण हीच जावन आसा ही हेरिटेज सायट जावन आसा. इट इज अ प्रोटेक्टेड सायट and it is as told it is recognized by the UNESCO. ह्या सायटीचेर मॉन्युमेंट आसा सुमार 21 मॉन्युमेंट आसा आणि तितूंतले 14 ASI सायट्स आसात आणि दुसरे म्हणटा ते 7 वर्ल्ड वायड रेकॉग्नायज सायट आसा. हे गोंय वाचोवपाक खूब जाणांनी आमकां आदार दिलेलो आसा आणि हे गोंय फुडें वाचोवपाचें आमचें कर्तव्य गोंयकारांचें. म्हणून आमी दिल्ली गेल्लेले आणि आमी थंयसर आमचे मेमोरंडम सबमीट करून आमी सारखे तांकां सांगलेले आहा की असले इलिगॅलिटीज आमी खोपोवन घेवपाक ना आणि हेच्या फुडें सुद्दां कितें खंयचेय इश्यू जाले जाल्यार आमी दिल्ली वचून ते जंतर मंतराचेर परत प्रोटेस्ट करतले. कित्याक सांग जो मेरेन आमकां न्याय मेळना तो मेरेन हो लढो कायम उरतलो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेच्या जल्मदिसा निमतान समाजीक तशेंच राजकीय पावंड्यावेल्या लोकांनी तांकां परबी भेटयली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आणि भाजपाचो फुडारी नरेंद्र सावयकारान मंत्री विश्वजीत राणेक जल्मदिसाची परबी भेटोवन जल्मदीस मनयलो. गोंय राज्य प्लास्टीक आणि कोयर मुक्त करपाचे आसात.
हे खातीर सगळ्या पंचायतीक कोयर मुक्त करपाक साधन सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. आता पंचायतीच्या विकास कामाच्या प्रस्तावाक फकत 15 दिसांची मंजुरी मेळटा. हे खातीर कामाय बेगीन जातात. जाल्यार कोणूय उक्त्यार कोयर उडयतना सापडलो जाल्यार दंडात्मक कारवाय करतले अशें माविन गुदिनोन उसगांव पंचायत सभाघराचें उक्तावण करपाक गेल्या वेळार सांगलें. सगळे फोटो मारले तांकां फायन पंचायत घालचे पडटले. नाल्यार गोंय केन्ना क्लीन जावपा ना. गोंय क्लीन जावपा जाय. आमी गोंयचो सांबाळ करतलो जाल्यार फुडलीं कामां डेव्हलपमेंटाची करतलो जाल्यार आमी करतात. आतां खंयचें काम तुमचें हांगा जावना. आमकां जाय गोंय आमचें फुडें गेलें. आमी कितें म्हणटा उलयतना प्रत्येक आमचें डबल इंजीन म्हणल्यार कितें आमकां सेंटरा कडेन मदत मेळटा. म्हणजे एक ती बील चलता 2 बिलां 4 बिलां ती जाता मल्टिप्लाय जावं कित्याक आमकां नरेंद्र मोदी तशेंच तेजे सगळे कलीग आमकां हेल्प करता. इंडस्ट्री इस्टेटीक विजेचो उणाव आसा. तेच बरोबर फाटल्या फावट उद्देगीक अर्थसंकल्पाक 15 कोटीच्या निधीची तरतूद केल्ली. हातूंतल्या फकत 5 कोटी रुपया उद्देगीक वचणुकेक मेळ्ळ्या. ताका लागून उरिल्ले 15 कोटी बेगोबेग उद्देगीक वचणुकेक दिवपाची मागणी GSIAचे अध्यक्ष दामोदर कोचकर हांणी सरकारा कडेन केल्या. सगळ्याक मोरलेस सेम पॉयंट आसा आनी एवरी टायम आमकां आतां हें मेळटा एश्युरन्स आनी वी आर होपिंग दॅट समथींग वील हॅपन. दॅट इज वाय वी आर कमिंग विथ द सेम थिंग. मोरलेस सेम. आमचे रोड कंडिशन जर तूं पळयलें बाकीचे सगळे ऑल ओवर गोवा रोड कंडिशन इज व्हेरी गुड. यू कम टू इंडस्ट्रियल इस्टेट टील नाव नो रोड्स आर देयर. आमकां मायनिंगान कशें तूं म्हज्या फॅक्टरी कडेन वच देवा न्ही मायनिंगान रावता पळय तसो धरलो कोण पडले आतां ताणें माती हाडून वेर मेन इंडस्ट्रियल इस्टेट. बाकीच्या हातून पावर आतां ट्रान्सफॉर्मर ऑर्डर केला म्हणटा ते येतलो म्हणटा अजून काय ट्रान्सफॉर्मर ना. फॅन लावन ट्रान्सफॉर्मर निवळतात आतां ड्युरींग समर टायम. So this is a condition now. So let's see. We are every time hopeful. It is not that only this time. We are hopeful and we are fully with the government. Transformer आयला see कितें जाता आतां तो if the transformer fail जालो न्ही not only industry will suffer. They are supplying also to Marma, Goa, Majota. Everybody will suffer. Not that we are not applying. No, see, last time for example, migrant laboraचे accommodation. Last time 10 crore budget केल्लें, पण implement जालें ना. फुडें मागीर see, whatever you budget, that department has to spend it, न्ही. गेले खंय म्हणजे आनी दुसरे कडेन युटिलायज जाले आसले. पयशे खंय वचचे ना. पण त्या डिपार्टमेंटाक वचूंक ना. सो इंडस्ट्रीक जे अलॉट केल्ले आतां 10 कोटी लास्ट 2 वर्सां तातूंतले 5 कोटी तांच्यांनी युटिलायज केले. 15 उरले न्ही आनी आमकां रोड ना. आमी म्हणटा पळय तुमकां जर युटिलायज करपा येना IDC तुमी आमकां पयशे दिना आमी करता न्ही रोड. समथींग हॅज टू बी डन न्ही. कशें जाता हांव सांगता पळय वेन सपोज IDCन तूं जर पळयलें लास्ट 1 वर्सान 5 MD चेंज जाले. कित्याक चेंज जाले आतां प्रत्येक MD मातशें कितें तरी करपाक वता तितलें म्हणल्यार तो ट्रान्सफर जाता बिकॉज ताचे आनी मे बी चॅरमॅनाचे पडना वॉट एवर. पण आमी कितें म्हणटा कंटिन्युटी आसा आनी जो बरो MD कोण आसा ताका तुमी टायम दिया आनी जो टॉपर आसा ताणें मॉनिटर करपा जाय न्ही. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीकूय फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.